आम्ही गेली 3 वर्सां गोयच्या सरकार दरबारान आमचे मागणे मागता ट्युरिस्ट टॅक्सीवाले की आमचो जो लिगल धंदा आहा कायदेशीर धंदा आम्ही एक परमीट घेऊन आमच्या कुटुंबाचो उदरनिर्वाह करता तो आमकां करून दिवचो आणि जे ट्युरिस्ट गोंयांत येता तांकां गोंयभर भोंवडावपाचे आमचो जो हक्क आहा तो आमकां मेळचो। आणि आयज पळोवन गेल्यार कायदेशीर टॅक्सीवाले थंयच उरले। सांगपाची गोष्ट म्हणजे काल दिवाळीक 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आणि आयज 17 हे सगळे 7 दीस आमचे टॅक्सीकार भाव ज्या ज्या ठिकाणाचेर स्टँडाचेर आसता थंयच आसले आणि 7,000 खाजगी गाडयो रेंट कार प्रायव्हेट ज्यो खाजगी गाडयो चलयतात त्यांच्यानी आपल्यो सगल्यो गाडयो रेंटाक दिल्ल्या आसल्यो आणि ते बी 2,000 न्हू मेळटा त्या रेटीन 3,000, 4,000 ते 5,000च्या रेटीन। आयज हो इलिगल धंदो वाडपाक इलिगल धंदा इतल्या प्रमाणात वाडपाक कारण म्हणजे इन्फोर्समेंट आणि पोलीस आणि ट्रॅफिक पोलिसांक वयतात हप्ते तांकां हेचे कांयच पडलेले ना। बेकायदेशीर लोक आयज कायदेशीर लोकांच्या वयर गेल्ले आसात आणि हे जर अशेंच उबे रावले अशेंच चालू रावले जाल्यार म्हाका दिसता आनीक 2 वर्सां भितर 12,000 टॅक्सी आहा ते 1,000 टॅक्सी जातल्यो आणि खाजगी गाडयो प्रायव्हेट गाडयो ज्यो भाड्याक दिता ते 20,000चेर पावतले। कोणे कितें केलें जाता तर सरकाराक ही शिटकावणी आहा। जर आमकां कसलेच सरकार सहकार्य करिना जाल्यार हेच्या फुडें आमी कसले सहकार्य गव्हर्नमेंटाक करचे ना। आमी पळयच्यार पळयतले जर हे परमीट तांकां मेळ्ळे जाल्यार आमी बेमुदत स्ट्रायकार वयतले 23 डिसेंबर ते इनडेफिनेट स्ट्रायक करतले 23 डिसेंबर। जर तो कस्टमर येता जर म्हाजे पोट भरूंक तर म्हाका कांयच मेळना माझे आमी जर आमचे जे मनीस जे 12,000 लोक आहा त्यांची फॅमिली आहा ते तर रस्त्याक येता ते तर देशोधडीक येता जाल्यार हे पैसे आसलेल्यांचेच पोट भरपाक आमी बसोंक ना हांगर आमकां नाका कोणूच नाका गोंयाक कोण येयल्लोच नाका। जर इतले तर हे जाता जाल्यार त्रास जाता जाल्यार त्रास जावन कित्याक करूंक जाय